माझे नाव किशन दावस्कर. हे आम्ही आता सगळे जमल्या. बेजिकली एक इन्सिडंट जाल्लो आसा. म्हटल्यार बेजिकली आमच्या वांगडा एक कायंड ऑफ अ स्कॅम जाल्लो आसा युजींग द फॉरेक्स ट्रेडींग म्हणून. सो हो बेजिकली फॉरेक्स ट्रेडींग म्हणून आमकां इनिशियली पयलीं सगळे ट्रेड्स आमकां सगळे दाखयले आनी सिस्टमाचें नांव आसलें इनिशियली बॉटब्रो म्हणून. सो बॉटब्रो म्हणून सिस्टम हो आमकां पयलीं फॉरेक्स ट्रेडींग करता आनी दुबय बेस्ड कंपनी फॉरेक्स ट्रेडींग करता आनी आमकां मंथली 5 to 6% ह्या ट्रेडिंगाचेर इंट्रस्ट मेळटलो म्हणून सांगलें. सो ही कंपनी एक्चुली आमकां सांगलें की स्टार्ट जाल्या 2021. सो ही कंपनी ट्रेडींग करीत आसा म्हणून सांगलें आनी आमी बेजिकली सगळे जॉयन जाले 2024. सो 24 जेन्ना जॉयन जाले आमकां ह्या कंपनी बद्दल सांगलें की लवेश चौधरी म्हणून ह्या कंपनीचो ओनर जो दुबय बेज आसा आनी तो सगळे हे चलयता. तेजे मल्टिपल बिजनेस आसा आनी तेजो वीथ ट्रेडींग तेजो क्रिप्टो भितरूय तेजे हे आसा. सो TLC म्हणून एक कॉयन आसलो, ट्रिलियनल कॉयन, तो 2023 लॉन्च जाल्लो. सो तो तेजो आमकां रेफरन्स दिलो आनी तो कॉयन जो आसलो ह्या कंपनीचो, ही कंपनी मेन कंपनी, तेजो एक पार्ट ऑफ बिजनेस. सो दोन आमकां पार्ट सांगले की एक फॉरेक्स ट्रेडींग आनी एक सांगलें की क्रिप्टो कॉयन. सो त्या टायमाचेर ऑलरेडी बिटकॉयन एकदम पिकार आसलो. सो आमकां ते क्रिप्टो कॉयनाचेर तेंच्यांनी दाखयले. सो जेन्ना आमकां दाखयताले तेन्ना आमकां ते गुगलाचेर सुद्दां जेन्ना तुमी सर्च केलें न्ही की त्या टायमाचेर की बेस्ट क्रिप्टो कॉयन खंयचो म्हणून इंडियान, जाल्यार तो TLC कॉयन म्हणून नांव येतालें गुगलाचेर. आनी वर्ल्ड लिडर आसलो पळय क्रिप्टोचो, तो जर सर्च केल्यार लवेश चौधरी नंबर 6 येतालो आनी इंडिया नंबर 1 येतालो. सो हे आमकां सगळे डेटा सगळो आहा तो आमकां पुटअप केलो आनी त्या प्रमाणे हे ट्रेडींग आहा ते तुमकां इन्वेस्टमेंट जर करता जाल्यार मल्टिपल ऑप्शन आसता की तेंचे अकाउंट्स आसले हांगा गोवान बँकेनी, भायरू आसले SBI, एक्सीस बँक म्हणजे नॅशनलायज बँकेनी थ्रू इन्वेस्टमेंट करपाचे कॅश ऑप्शन आसले आनी प्लस विड्रॉवल सुद्दां आसलो तो आमकां बँकेनूय मेळटालो, कॅशूय मेळटा, सगळे ऑप्शन आसले. सो ते इतले सांगताले की बेजिकली आमी विचारलें तांकां की बाबा फॉरेक्स एक्चुली इंडियान इल्लिगल म्हणटा न्ही, सो कशें आमी हें करता. सो ते कितें म्हणटाले, आमी फॉरेक्स दुबय करता, आमी इंडियान करिना आनी जे सिस्टम आसा ते चालू आसा फ्रॉम लास्ट 3 years. सो प्रॉब्लम कांय जावंक ना. सो त्या प्रमाणे आमी लोकांनी इन्वेस्टमेंट केले भितून. सो आमकां 2024 ते 2000 मिडान आमी इन्वेस्ट केले. 25 पर्यंत तो सिस्टम चलतालो. TLC कॉयन जो आसलो पळय तो बी वाडटालो आनी फ्रॉम आय थिंक $10 to $110 पर्यंत पावलो तो विदीन 1 year. म्हटल्यार ऑलमोस्ट तुमी पळया की 1000 टायम्स तो वाडलो व्हॅल्यू कॉयनाचो. सो तो आमकां जेन्ना तुमी इन्वेस्टमेंट करता बॉटब्रो तेन्ना तो कॉयन तुमकां फ्री मेळटा म्हणून, म्हणजे म्हणटा एअर ड्रॉप. सो तो कॉयन फ्री मेळटा म्हणून आमकां इनिशियली सांगलें आनी तो आमकां कॉयन दिसतालो आमच्या तेंच्या सिस्टमाच्या अकाउंटाचेर की कॉयन आसा म्हणून व्हॅल्यू दिसतालो कितें आहा तो. आनी तोच व्हॅल्यू आमकां मल्टिपल हे जे आसता पळय एप्स, सद्याक इंडियाचे सुद्दां एप्स आहा, कॉयन DCX, एल बँक, हेजेर सुद्दां दिसतालो सेलिंग बायींग करूंक मेळटालो. सो दॅट कॉयन वॉज लिगल. ओके. आनी तेंच्यांनी TLC कॉयनचो 1 जो आसलो जेणे सेकंड नंबर TLC 2 म्हणून लॉन्च करपाक घेतलो. तेंच्यांनी मल्टिपल सेलिब्रेटींग सगळ्यांक ताका लिंक केलो. फॉर एग्जाम्पल युवराज सिंग सांगले, हरभजन सिंग दाखयले आमकां. ते सगळे विथ लवेश चौधरी इनिशियली ते आसले मिटिंगान. तेंचे फोटोज आसा. सानिया मिर्झा दे वेर देर ब्रँड एम्बेसिडर्स. आनी तेंच्यांनी T20 वर्ल्ड कप आसलो 24. तुमकां खबर आसतलें की सेमी फायनलीक इंडिया हे जालें. सो आनी फायनलीक पावले. सेमी फायनलीक अफगानिस्तान टीम पावलेली, तुमकां खबर आहा जाल्यार. सो अफगानिस्तान टीमीक स्पॉन्सर केल्लो TLC कॉयनीन आनी तेंच्या जर्सीचेर आनी हेजे TLC कॉयन दाखयताले आमकां. म्हटल्यार तुमी पळया की त्या लेवलाचेर मार्केटींग आसलें. सो तुमकां म्हणजे एक ट्रस्ट बिल्डअप जालो कंपनी वांगडा. सो ते खुबशे लोक जॉयन जाले आमच्या वांगडा कंपनीक. सो TLCच्या हितून बॉटब्रो हितून मल्टिपल इन्वेस्टमेंट जाले भितून आनी कंपनी 24 एंड पर्यंत बरी चल्ली. जानेवारी फेब्रुवारी पर्यंत बऱ्याक 25 आनी मागीर 2025 फेब्रुवारी म्हटल्यार तेंची एक न्यूज येयली की ईडीन तेंचे कितें तरी अकावंट सीज केले खंय तरी दुसऱ्या स्टेटीन. कित्याक इडीस कंपनीच्यान गोवात न्हू ऑल ओवर इंडिया आनी भायरू स्टेटीनूय इन्वेस्टमेंट कंट्री इन्वेस्टमेंट आसले. सो त्या खातीर मागीर तेंचें कितें जालें, प्रॉफीट जो आमकां मेळटालो 6% तो दिवपाचें बंद जालें तेंच्यांनी. सो ते आमकां सांगपाक लागले की कंपनी कडेन बिजनेस डावन जालो. सो आमी क्वेश्चन केलो तांकां की जर ते ट्रेडिंगार चलता जाल्यार तुका ट्रेडिंगाचेर बिजनेस तुका लिंक कांय ना, ट्रेड जाता त्या प्रमाणे पयशे मेळपाक जाय. सो तेंच्यांनी थंयच्यान आमकां मातसो डावट मारलो की तरी फिशी आसा म्हणून.
सो थंयच्यान मागीर आमी भितून पार्ट जावपाचें ऑर भितून इन्वेस्टमेंट करपाचें टोटली बंद केलें. पण आमचो घातलेलो पयसो भितून ब्लॉक जालो. सो 2025 फेब्रुवारीच्या फुडें आमकां कांयच आमकां प्रॉफिट्स तेजे कांय मेळोंक ना. आनी आमी पयलीं सुद्दां जे आमी प्रॉफीट घेतलेले ते आमकां रिइनवेस्ट करपा लायले. बिकॉज TLC कॉइन म्हणटा तुका खूब 100% तुका फ्री मेळटा. तो जर एक कॉइन तुजो लॉन्च जालो तुका जर मेळो जाल्यार तुका कांय ना म्हटल्यार यू वील गेट इन करोड्स अशे फिगर आसले तेंचे. म्हणजे अशे एस्टिमेट दाखयताले ते टायम तुका रिइनवेस्टमेंट केले. म्हणजे प्रॉफीट आमचे परत घातले भितून खुबश्या लोकांनी केले. सो मागीर जेन्ना हो इशू जालो पळय तेन्नाच्यान कंपनीचो डावनफॉल स्टार्ट जालो. म्हटल्यार प्रॉफीट येवपाचें बंद जालें. मल्टिपल प्लॅटफॉर्म चेंज जाले. पयलीं बॉट प्रो बॉट अल्फा सगळे मागीर क्रॉस मार्केट म्हणून हाडले. आनी लास्ट मायन क्रिप्टो म्हणून सांगलें ऑक्टोबरान सांगलें की मायन क्रिप्टोचे तुमकां इन्वेस्टमेंटाचे तुका काडून दिता म्हणून सांगलें. आनी ऑक्टोबरान न्यूज येयली की इंडियन गव्हर्मेंटान सांगलां की सगळ्यांचे पयशे दितले तुमी तुमचे विड्रॉवल करा. आनी ट्रस्ट वॉलेट म्हणून एक आमचो ॲप आसता जो नॉर्मल चलता ते आमी भितून आमी क्रिप्टो कॉइन्स ऑर म्हणजे USDT आमी बाय सेल करूं शकता. सो तेजेर आमकां सांगलें की तुमी तुमचे ट्रस्ट वॉलेट एड्रेस प्रत्येकाचो लिंक करा आनी तुमकां तेजेर हे मेळटले तुमच्या अकाउंटान येतले आफ्टर 3 मंथ्स म्हणून सांगलें. सो नोव्हेंबरान केलें आमी. नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी. जानेवारीन येवपाक जाय आसलें. जानेवारी पर्यंत कांय स्टार्ट जावंक ना. ओके. आनी जानेवारी पर्यंत आमी रावले सगळे चेक केले. मागीर आतां आमकां न्यूज कळ्ळें की फेब्रुवारी एंडाक ऑर मार्चान की ते सगळे पयशे जे घातलेले पळय ते कंपनीचो ओनर लवेश चौधरी आसा पळय तो घेवन पळो. आनी आतां जे आमचे बेजिकली आमकां जे सिस्टम सांगलेले कोणी पळय ते कंटिन्यूस आसले कॉन्टॅक्टान तेंच्या वांगडा टील डिसेंबर. ते सांगताले आमकां मल्टिपल हे इन्वेस्ट करा चलतले हे जातले ते जातले. ते आतां म्हणटा की ते पयशे आतां मेळपाक डिफिकल्ट. आतां तुमकां कितें ऑप्शन आसा म्हणून सांगता की तर ते पयशे जाय जाल्यार आमकां परत थोडे पयशे घालचे पडटले. सो आतां आमकां दिसपाक येयलें की परत आमी एक्चुअली 1 वर्स घालूंक ना. पण आतां आनीक जर घालचे पडले ते पयशे येवपाक जाल्यार ते वचपाक चान्सीस आसा. गॅरंटी कांय ना. सो आमचे नॉर्मली जे आमी आतां ऑलरेडी ह्या इशू रिगार्डींग आमी थोडे लोक एकठांय येयलेले. सांखळेचे फोंड्याचे मडगांवचे लोक आसा आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी आमी एक कंप्लेन केल्या की आमच्या कडेन कंप्लेन कॉपी आसा. सो आमी ही कंप्लेन इकॉनॉमीक सेलांक दिल्लेली आसा. आनी ही ED आनी क्रायम ब्रांच आमी CC केल्लेले आसा की आमी हातून 200 लोकांनी हितून एंट्री केल्या इन्वेस्टर म्हणून. आनी टोटल अमावंट हरशी तुमचे कितके लोक आसा 200 सोडून? तशें न्हू. आतां कशें आहा न्हू हांगा तुमकां कळटलें गोवान न्हू मल्टिपल ग्रूप आसा. हो आतां 1-2-3 ग्रूप मेळोन आमी कशें थोडे लोक वळखीचे एकामेकाक येयले अरे आपले पयशे गेले तुजे पयशे कितें करया. ते म्हणटा कितें तुजे पयशे गेले नवे जाय जाल्यार पयशे घाला म्हटल्यार थंय आतां परत आमच्या गेल्यात पयलीं इतले नवे घालपाक आमी शकना. सो त्या खातीर आमी आमच्या ग्रुपान एक्चुअली आसा 200-300 लोक आसा. सद्या आतां आमचे हितून आतां हे 190 लोकांनी एप्लिकेशनचेर हे करून दिला. पण तुमी जर आमकां जी न्यूज आसली पयलीं सांगलेली की गोंयान कांय ना म्हटल्यार 5 ते 6 हजार लोक इनवॉल्ड आहा. आनी फ्रॉम लायक तुमी म्हणटले की हे फ्रॉम दीस एंड दोडामार्चच्या पोतांचे सगळे एरियांनी वाळपय बिचोले सगळे लोक आसा. आतां लोक रावले कित्याक कितें तरी येतले पूण आजून आमी 1 वर्स रावले आमी की आमकां कितें तरी आमचे घातला पळय ते कितें तरी मेळटले. पूण आजून भितून कांय तरी इम्प्रुवमेंट दिसना. खरीच दिसली कित्याक ट्रेडिंगान जर तूं सारको करता जाल्यार पॉसिबिलिटी आहा 6% येवपाक. इट इज नॉट इम्पॉसिबल. बट हांगा तेंच्यांनी ते ट्रेडिंग करून हांगा तेंच्यांनी दाखयली जस्ट ट्रेडिंग की इट वॉज ऑल फॉल्सिफाय केलें तेंच्यांनी. AI जनरेट केलें तेंच्यांनी. म्हणजे एक्चुअली ट्रेडिंग आतां प्रमाणे म्हाका जे आतां कळ्ळें की ट्रेडिंग चलत नासली पण दिसताले सगळे एक्चुअल व्हॅल्यू सगळे दिसताले. सो आमी तेच म्हणटा की आमकां जर कितें हितून चान्सीस आसा पयशे लोकांचे कित्याक खूब लोकांनी जे गरीब लोकांनी सुद्दां खंय हात म्हणजे जितले पॉसिबल आहा न्ही ते कितें म्हणटाले आमचे जे थोडे आमचे लिडर्स आहा लिडर्स म्हणले कशें आहा ते डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आसले लवेश चौधरीक. ते परत थंयच प्रत्येक सिस्टमा टायमार ते दुबय वयताले आनी आमकां अपडेट दिताले वॉटेवर. ते कितें म्हणटाले पयलीं तूं कमी व्हॅल्यू घाल 10-20-30 हजार घाल आनी चॅक कर. पण जेन्ना तुका पयशे येवपाक लागले तूं ऑटोमॅटिकली तुजे मनशाचो नेचर तो ऑटोमॅटीक तो कितें करता की तो मातसो हाय घालूंक पळयता आनी ह्या टायमार तो हात पांय सगळे मारता कित्याक आपणाक आपले फ्युचर सेक्युअर करपाचें आसता न्हू. सो त्या खातीर तशेंच लोक भितून इनवॉल्व जायत गेले कळ्ळें न्ही. सो ते आमी कितें म्हणटा की हेजेर मातशें इन्वेस्टिगेशन जावची आनी जर कोण भितून आतां खंयच्या लेवलाचेर जर लिडर इनवॉल्ड आहा जे थोड्या गोंयान सुद्दां आहा जे इनवॉल्ड आसा तेंचेर सुद्दां चॅक जावचे. म्हाजें नांव सिद्धेश बिंडगेकर. हांव मंगेशीचो. सो आमकां कशें हे आतां सगळे पयलीं कमीट केल्ले सगळ्यांनी की तुमकां इतले पयशे गावतले रिटर्न्स हे ते दिले बी ना न्ही कंटिन्युअस दिले.
एक 5 ते 6 म्हयने घेतल्याय बी ना म्हणिना, पूण आतां कशें जाला, आतां न्ही ते जो लिडर्स आशिल्ले पळय ते दुबय आशिल्ले आनी तेंच्यांनी आमकां अपडेट करपाक जाय आशिल्ले की बाबा आतां अशें अशें प्रॉब्लेम आसा. सो तेंच्यांनी ते कांयच करूना, म्हणजे आमकां विश्वासान घेवपा आशिल्ले, तो विश्वासान कोणी घेवूच ना आनी डायरेक्ट ते आपलेच करपाक लागले, म्हणजे लिडर टू लिडरूच करपाक लागले. सो आमी डावन द ट्री कोण आसा पळय तेका कांयच अपडेट ना, बाबा आमचे पयशाचें कितें जालां, फुडें कितें जातलें मेळटलें. आतां ते कितें म्हणटा की आमी जस्ट सगळे टीम म्हणून, पूण ही टीम इनिशियल जेन्ना तुमी थंयच्यान हांगा येयले तेन्ना फॉर्म करपा आशिल्ली, इनिशियल मिटींग घेवपा जाय आशिल्ली. बाबा आतां कशें आमी जमा जाला तशीच जर तुवें मिटींग घेतलेली न्ही ही सिच्युएशन येवपा नाशिल्ली, कित्याक सगळे अपडेट उरतले आशिल्ले सगळ्यांक. सो हांव रिक्वेस्ट करता की हे जे मनीस आसा न्ही लिडर्स ते तेंच्यांनी भरपूर अर्न केल्ले आसा ह्या सिस्टम थ्रू, कित्याक ते इनिशियलाच्यान जॉयन जाल्ले. सो आतां हांव तांकां फक्त तुमकां रिक्वेस्ट करता, इवन पुलिसांक सुद्दां आमी केला तितून की तुमी तांकां आनी वचपाक चान्स दिवपाचो ना, कित्याक तेंचे कडेन न्ही कार्ड्स बी एमिरेट्स कार्ड्स बी केल्ली आसा. सो ते इजी थंय वचून सेटलूय जावं शकता. सो हांव फक्त तुमचे कडेन मागता की जाता तितले बेगीन तेंचो पासपोर्ट सीज करून घेवपाचो. सो दॅट कंप्लेनीन दिला मरे, ते गोंयानूच आसा, कंप्लेनीन बरोवन दिला नांव बी सगळें मेन्शन केला, सगळ्यांचे डिटेल दिल्ले आसा, FIR केल्या पळय तितून सुद्दां दिल्ले आसा. सो पुलीस करतलेच, पूण आमी तांकां हांव तुमच्या थ्रू एक रिक्वेस्ट करता की ही एक्शन मातशी बेगीन जावची म्हणून, कित्याक एकदां तर ते गेले न्ही जाल्यार मागीर ते आनी डिलेचेर पडटले.